आमी आसा आतां आत्माराम बोरकार रोडाचेर आणि पणजे आणि हांगा म्हाजे बरोबर आसा रुई फरेरा, पणजेचो एक व्हेरी नोन नागरीक आसा. आणि ताणें म्हाका एक बरी इंटरेस्टिंग अशी गोष्ट सांगली. कारण सद्याक एक झाडांची सद्या डिस्कशन चालू आसा. झाडां सद्या कापपाची आणि ट्रीम करपाची सद्या एक मोहीम पणजे म्युनिसिपालिटीन घेतल्या, CCPन घेतल्या. कारण एक मोठी ट्रेजेडी हांगा फुडें जाल्ली. पण ताणें म्हाका एक एक पयलींची एक याद करून दिली की इन 2017 एक्झॅक्टली ऑन 5 जून 2017 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा तांणी हांगा झाडां लायिल्लीं. आतां फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं पणजे नवीं झाडां लावपाचें कांय बंद जालां आनी ताजे खातीर हो प्रॉब्लेम जाला. कारण ही झाडां पडटा ती खूब 100 वर्सां पयलींची झाडां. पूण खरें म्हणजे इन द मीन टायम एक ट्री प्लांटिंग ड्रायव्स खरें म्हणजे CCPन घेवपाक जाय आनी दे शूड प्रोटेक्ट दोज ट्रीज आनी टेक केअर ऑफ दोज ट्रीज. तेन्नाच नवी झाडां येतलीं आनी पयलींची झाडां मागीर कापपाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमी जर आजची झाडां कापता आतां नवी झाडां जर लायना जाल्यार इट वील बी अ मेजर प्रॉब्लेम. पणजे वील बी डिवॉयड ऑफ ट्रीज. सो हांगा आमी आतां पळयता की तांणी 2017 5 जून 2017 ही 5-6 झाडां हांगा लायिल्लीं. रुई बाब, तुमी ही झाडां लायली 2017. वीच आर दोज ट्रीज? He झाड आहा ते in front of Government Cooperative Bank headquarters, in presence of Parikar, who was the Union Minister for Defence, Siddharth Kulkar, who was Panjim MLA, and Vasa Dakshikar, who was a councillor of this ward. So this tree was planted by you? Yes. And which were the other trees? Other trees are planted by Parikar. Okay. And then also planted by Mayor Suren Futta and Siddharth Kulkar. Which one? This tree was planted by Mayor, which has died. This tree was planted by Siddharth Kulkar, who was MLA for Panjim. It was by Siddharth Kulkar. Yeah, which is almost dead. Okay. And this tree was planted by Parikar. So this is the tree which was planted by Parikar. Which died. See the condition of this tree. At that time, I think Parikar was the defense minister. Union Minister for Defence. He was the defense minister, and the tree was planted almost 7 years back. And see the condition of this tree. तुका कितें म्हणपाक शकता? झाडांक जीव आहा. They are living things. झाडांक हांव येतालो आनी उलयतालो ते झाडां कडेन कित्याक ते बँकेचे फुडें बँक गव्हर्नमेंट बँक कॉपरेटिव्ह बँक was initiated, founded by my father. So I had some liking to that. See, greenery. And I always grew up in Panjim city. Green, never carried umbrella to school because the 18 June road was full of trees up to Don Bosco school. I didn't have to carry umbrella. Both side trees. Slowly, the झाडां मरून. Panjim is a tree city. Nala कितें जातलें? Bangalore was a tree city of garden city of India. Like that, Panjim was a tree city. 4 gardens were there. 5, 6, 7 gardens around the city. Now gardens are also being concretized, which is in violation of Supreme Court. And some designs are done. It's gross violation of Supreme Court to concretize 50% of the garden more than the area of plantation. So these are all violations of taking place. The trees are living things. The trees are friends of humans. They must coexist. झाडां आसपाक जाय. नाल्यार तूं कांपालार गेल्यार झाड कांपालार भोंवल्यार ऑन द मेन रोड थिंगा रोड पळोवपाक जाय. DB रोड तो सारकें थंडाय येता, तुका गमता. तूं भायर सर आनी तूं मिरामार वच तितलें गरम जाता. मिरामार नाल्यार तोंड जावपाचो. फक्त झाडां आहा दोनूय सायडीन आनी ते झाडां एरावंड द झाडां कांय उपकार ना थिंगा. 1 मीटर डिस्टन्स दवरपाक जाय, सकमफरन्स करपाक जाय, ताका बरें माती दवरपाक जाय. ते माती आनी उदक एब्जॉर्ब जाता. आनी जायते झाडां हें आहा जाणटी आहा ते ट्रीम करपाक जाय. कितें जालां हिंगा बिल्डिंगे येयल्यो आनी ट्रीम केला एक सायडीन. कोणाचो गुन्यांव तो? ते बिल्डींग वाला जाय तांकां झाड नाका थिंगा. झाडां पयलीं येयलीं मागीर बिल्डींग येयली. हांवें पयलां म्हणजे दोड्यान ल्हानसान हिंगा 60 वर्सां पळयता. एक सायडीन CCP लायले कातरपाक, झाड एक सायडीन जालें. झाड कसो उरतलें? ताका सपोर्ट ना, बॅलन्स जायना त्या झाडाचेर. ते पडटा मागीर गुन्यांव करता हेच्या. झाडां तूं सांबाळपा जाय, सोजमावपा जाय. ट्री एक युनीट करपा जाय CCPन. ते जायते मनशां आहा ते सोजमता झाडाचें. आमचेच गोंयकार हिंगा आहा थिंगा कितें CCPन आहा जायते आनी रिक्रूट करपा जाय आनी तांकां मातशें ट्रेनिंग दिवपा जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान
एग्रीकल्चरिस्ट जायते आहा हांव वळखता एग्रीकल्चरिस्ट मिंगेल प्रकार तो फ्री ट्रेनिंग दिवपाचो तयार आहा तो सगळो एग्रीकल्चरिस्ट मिंगेल प्रकार फ्रॉम म्हापसा आनी ही इज ऑलवेज एनकरेजींग ग्रीन सो CCPन मातशें घेवपा जाय सगळें इन वेरी डिटेल करपा जाय स्टडी आनी प्रिजर्व द सिटी करपा जाय ग्रीन सिटी प्रिजर्व द ट्री सिटी एकूच मागता